दिसाची सुरवातेक सगळीं उबी रावन गायन गावुया. वंदन तुका A37 पान 20 A37 पेज 20. सोर्गीच्या बापा वंदन तुका साष्टांगी पडू नमन करता. तुजो मुकुट आर्दनिता तुजो सोबतायकू दोयार आसा. तुजो मुकुट आर्दनिता तुजो सोबतायकू दोयार आसा. देवाच्या पुता वंदन तुका बाळयेच्या भुरग्या आमच्या बाबा. तुजो मुकुट उतर दिता काळजांत तुजो बाटलाव करता. तुजो मुकुट उतर दिता काळजांत तुजो बाटलाव करता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. म्हज्या भयणी भावानो, हे पवित्र कूट फावो ते परी समारंभूक ह्या वेळार आमची पातकां ओळखून घेवया. अनेक देवाच्या काकलुतीक उलो मारून सांगातान दुखी काडसान म्हणुया. सोर पदवेदार देवाक आनीक तुमकां भाव भयणीनो, मोलाचें थोडां सांगून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसवपाक घेवन सदांच गोड मारी सगळ्या देवदूतांक भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थया. आज आखी पवित्र सभा भाग्यवंत आगोस्तीन हिपोचो हाचें स्मरण करता. आयच्या मिसाचें इतिहास हांव भेटयता फ्रांसिस्को झेवियर आफोन्सो हाच्या सासणेक थारोवणा पासत मागूंक. तेच परी आपल्या वाडदिसा सुमयार मागूंक लायता अमित डिसोजा. आपल्या लग्नीक जिविताचे वार्षिक वरो समारंभता अमित आनी मेगल डिसोजा. व्हडलें बाट 1 आनी 2 ह्या समुदायाच्या ह्या फामिली पासत मागुया. तेकला डिसोजा, एमेलिया डिसोजा, जो मार्टिन्स, ऑल्विन मोंतेरो, आग्नेलो डिसोजा, मेडलिन फेर्नांडीस, वेन्सियो डिसोजा, जॉन फेर्नांडीस, आंतोनियो कोलिमाव, फ्रांसिस्को जेजस कोलिमाव. आयच्या दिसा आनी जायतीं जाणां आपलो वाडदीस लग्नाचे वार्षिक वरस वो हेर समारंभ करतात. तांचो उगडास करून तांचे पासत मागुया. जायतीं जाणां पिडेन कश्टवतात, जावं घरा लागीं हॉस्पिटलांनी चॅकअपाक वेचीं आसात, ऑपरेशनाक वेचीं आसात, तांचेय पासत मागुया. देवान आपले काकलुतीन आमकां फावो तितलो पावस ह्या वर्साक दिवं म्हूण मागुया. आनी ह्या वेळार ओगेपणान तुमची कासकी तेसावां तुमच्यो गरजो देवाक सांगात.
सर्वेस्परा धर्म अध्यक्ष भाग्यवंत आगोस्तिनाचेर तुवें ओतलोलो पवित्र आत्मो तुजे पवित्र सभेचेर नव्यान ओत. ताच्या आत्म्यान बरोवन तुकाच खरे जाणवायेचे जोरीक थानेवूंक आनी सर्गींच्या मोगाच्या दाताराक सोदूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे आनीक पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनीक राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. बागयोन पावलून कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. बावा भयणीनो, पवित्र स्नान दिवंक क्रिस्तान म्हाका पाठोवंक ना, पूण शुभ वर्तमान परगटूंक धाडला आनी क्रिस्ताच्या कुर्साची शोक्ती नोपयत जायना जावंक मनशाचे जानवायेच्या उतरांनी तें परगोट करूंक ताणें म्हाका पाठोवंक ना. इबाड जातात तांकां कुर्साची शिकवण म्हणल्यार एक पिशेपण, पूण तारोन मेळ्ळां तांकां मुणगे आमकां ती शिकवण देवाची शोक्ती. कित्याक अशें बरयलोलें आसा, जाणाराचे जानवायेचो हांव भस्म करतलों आनी बुडवंतांच्या बुदीचो हांव नाश करतलों. जाणार ते खंय आसात? शास्त्री ते खंय आसात? ह्या आमच्या काळाचे तत्वगिन्यानी ते खंय आसात? ह्या संवसारांतली जाणवाय देवान पिशेपण कशें लेखूंक ना जायत? खरेंच म्हणल्यार देवान आपले जाणवायेन थारयलोले प्रमाणे संवसार आपलेच जाणवायेन देवाची ओळख घेवंक शकलो ना देखून आमी परगटाव त्या निरोपाच्या पिशेपणा वरवीं बावार दोतोल्यांक तारण दिवंक देवाची खुशी जाली. जुडेव लोक कुणा मागता आनी ग्रीक लोक जाणवाय सोदता, पूण आमी परगटाव तो कुर्सार किलायलोलो क्रिस्त. हो जुडेवांक कांटाळो आनी ग्रीकांक पिशेपण, पूण देवाचें आपोवणें आसा तांकां जुडेवांक तशें ग्रीकांक तो क्रिस्त देवाची शोक्ती आनी देवाची जाणवाय. खरेंच जें कितें देवाची पिसाय दिसता तें मनशाचे जाणवाये परस ओदीक शाणें, आनी जें कितें देवाची असोकताय दिसता तें मनशाच्या बोलावून ओदीक बोलिश्ट. सोरेस्पराचें उतर. देवाचे ओळखार आमचो जबाब जातलो सोरेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. सोगली म्हणुया. सोरेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. बऱ्या मनशानो, सोरेस्परा मुखार संतसाचे उल्हास सोडात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशांक असली वाखाणणी सोबता. सितार वाजोवन ताका दिनवासात. 10 तारांची किन्नोरी धरून ताका सोद गितां गायात. जबाब. सोरेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. सोरेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सोगलीं ताचीं कर्तुत्वां विश्वासीपणाचीं. नीत आनी प्रमाणीकपण हीं दोनूय ताच्या मोगाचीं. सोरेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. जबाब. सोरेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. राष्ट्रांच्यो मांडण्यो सोरेस्पोर फिस्कोटायता. पोरजांच्यो कल्पना तो निर्फोळ करून सोडटा, पूण सोरेस्पराची मांडावळ सासनाची. ताच्या काळजाचे ओत्रेक सोस्तीचे सोस्तीक तोखता. जबाब. सोरेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया,
मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावूंक मागणें करून जागृत रावात. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. माथेवा प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. आपल्यो दिवल्यो घेवन नवऱ्याक येवकार दिवंक भायर सरलोल्या 10 आंकवारे भाशेन सर्गीचें राज. तांतल्यो 5 पिसाट आनी 5 शाण्यो आसल्यो. 5 पिसाट आंकवाऱ्यांनी दिवल्यो घेतल्यो खऱ्यो, पूण आपणा बरोबर तेल घेतलें ना. शाण्यांनी दिवल्यां बरोबर आपल्या आयदनांनी तेलूय व्हेलें. नवऱ्याक उशीर जालो आनी त्यो सगल्यो झेमेवंक लागल्यो आनी न्हिदल्यो. पूण मोदयांनीर बोबाड आयकूंक आयलो. पळयात, नवरो पावत येता. ताका स्वागत दिवंक भायर सरात. तेन्ना त्यो सगळ्यो आंकवारी उठल्यो आनी आपल्यो दिवल्यो तयार करूंक लागल्यो. पिसाटांनी शाण्याक म्हणलें, तुमचें इल्लें तेल आमकां दियात, आमच्यो दिव्यो पालवतात. पूण शाण्यांनी अशीच जाप दिली, एका वेळार तुमकां आनी आमकां पावोशें तेल ना जायत. विकतोल्यागेर वचून तुमी तेल घेतल्यार बरें. त्यो तेल विकतें घेवंक येतात म्हणसर नवरो पावलो. तयार आसलेल्यो त्यो ताचे बरोबर लग्नाच्या वस्त्यान भितर गेल्यो आनी दार बंद जालें. उरलेल्यो आंकवारी उपरांत पावल्यो आनी म्हणूंक लागल्यो, सायबा सायबा आमकां दार उगड. पूण ताणें जाप दिली, हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, हांव तुमकां वळखना. म्हणटोच जागृत रावात, कित्याक दीस न्हय म्हूण घोडी तुमी नकडोत. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका प्रिसा. प्रितीच्या इश्टानो, जरी तर आमकां आमच्या मदल्या कोणाकूय खंयसर भायर भोवूंक वचूंक जाय जाल्यार ताची तयारी आमी करता. एक चॅकलिस्ट घोडे आमी करीत, कितें हाडूंक जाय, कितें करूंक जाय, दुडू कितले जाय, खंयसर टिकेट काडपाची, आनी ही सगळी दास्ती मेहनतीन बारकायेन आमी करतले. आनी त्या मागीर दीस पावल्या उपरांत आमी त्या पयणाक वेतले. अशेंच मोगाच्या इश्टानो, आमच्या क्रिस्ती जिवितांत जरी तर आमी स्वर्गार पावूंक जाय जाल्यार कितें करप गरजेचें ताची खबर आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू एक वपारींतल्यान आमकां उगडी करता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजू एक वपार सांगता. आनी ह्या वपारींत आसात 10 बायलो, आंकवार बायलो, पिस्यो 5 आनी शाण्यो 5. आनी पिश्यांनी कितें केलें, फकत दिवल्योच घेवन त्यो गेल्यो. शाण्यांनी दिवल्यां बरोबर एक्स्ट्रा तेल घेतलें आनी हें घेवन तीं लग्नाच्या वस्त्र्यांत वेचे आदीं थंयसर भायर रावतालीं नवरो येवंक. आतां जायतो काळाव जाल्ल्यान त्यो थंयसर झेमोवंक लागल्यो. पूण जेन्ना बोवाड जाता मोदयांनीर नवरो पावोन सोल्ला म्हूण, त्या वेळार तीं उठ्ठात आनीक आपल्यो दिवल्यो परत सारक्यो करूंक बसतात. आनी असल्या वेळार पिसाटा तांकां कळटा, अरे आमचे लागीं तेल ना, आमचें तेल सोंपलां. म्हणटच शाणा लागीं मागतात, आमकां थोडें तेल दियात. पूण शाण्यो तांकां दिनात, कारण ती सांगतात गोडेक आमकांय पावचें ना. ह्या पासून ती विकत्यो हाडूंक येतात. आनी जेन्ना ती परत वेतात तेन्ना ती दारार मारतात तेन्ना तो सोमी तांकां सांगता, हांव तुमकां वळखच ना, आय डू नॉट नो यू. ह्या उद्देशी जेजू सांगता आमी सदांच चतूर आनी जागृत रावंक जाय. मोगाच्या इश्टानो, आयच्या शुभ वर्तमानांत तेल हें उतर वापरलेलें आसा. आनीक जाणार आमकां सांगता त्या प्रमाणे 2 अर्थ हाचे आमी काडूंक जाता. पयले सुवातेर तेल म्हणल्यार ह्या संवसारांत जेन्ना आमी जियेता आसतना ज्यो बऱ्यो करण्यो आमी आदारतात त्यो आमकां उपरांत स्वर्गीच्या राजाक तेल कशें बऱ्याक पडटलें, कारण उजो झळटलो जाल्यार पणटेन तेल आसची गरज. आनीक दुसरो समज ह्या तेलाचो दितात तो म्हणल्यार
आमची पवित्रताय. म्हणटच ह्या संवसारांत जियेता आसतना कितलीं आमी देवाक मानवलोलीं जाल्यार देवाचे नेम कायदे पाळल्यात, देवसांवां केल्यात, काळजान तावन केल्यात, हाचें बरोप हो हाचें बरेंपण आमकां तेला उद्देशी थंयसर सर्गीच्या राज्यान दिश्टी पडटलें. आनी ह्या उद्देशी देव आमकां फावो तो इनाम दितलो. तर मोगाच्या इश्टानो आयच्या दिसा आमकां कितें संदेश घेवया. जरी तर आमचें पैण सर्गीचें राज जाल्यार थंयसर पावूंक आनी थंयसर दिवल्यो घेवन भायर रावूंक आमकां तेल गरजेचें. म्हणटच आमच्या जिवितांत ल्हान ल्हान वस्तू उद्देशी हें तेल आमी जोडूंक जाय. बरें आनी वायट हाच्या मदें अंतर करूंक तुमी जाणा. जाता तितलें ह्या संवसारांत बरें करात, त्या उद्देशी तुमचें तेल सर्गीच्या राजांत सुबेज जातलें. आनी दुसरे सुवातेर देव आमकां आपली पवित्रताय तरेकवार भासांनी वांटूंक सोदता. आनी अदीक करून ह्या पवित्र मिसाचे बलिदानान जेन्ना आमी ओगेपणान सातिस्मा मुखार मागण्याक बसतात त्या वखदार आनी ह्या उद्देशी आमचें हें पवित्रताय वो हें तेल अदीक सुबेज जातलें आनी आमकां फायद्याक पडटलें. तर मोगाच्या इश्टानो ह्या संवसारांत जियेता आसतना हें बरेंपण करूंक आनी पवित्रतायेन वाडूंक कृपा फावो कर म्हूण हे पवित्र मिसाच्या बलिदानांत खोतखोत्यान मागुया. भेटून एक गायन गावया. सीदा बाबा भयणी बापाक भेटूंक पान 32 C10 पेज 32. म्हज्या भयणी भावानो हें मोचें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या लायके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर म्हणून घेवन सर्वेस्परा आमच्या सर्वणेच्या उगडासाचो संस्कार समोरपताना खालतेपणी तुजी दया आमी मागता. हो मोगाचो संस्कार आमकां एकवटाची खुणा आनी मोगाचो बंधन जावं क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची खाड जावं बारात. आमी ती सर्वेस्पराक आयबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्व काडी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भक्ताचे उतरावर्ते गोवाय के उद्देशी तूं तुजे पवित्र सभेक नव्या बोडान सुफोड करताय आनी दर एका खाडार आमकां तुज्या विस्वाशी मोगाची खरी खुणा दिताय. अशें तुजे सर्वणेचो गूट संपूर्ण जावच्याक ताचे उत्तम देखीन आमकां हुर्बेन भरताय आनी ताचे दोयाड विनवणेन तांबो नासतना आदार दिताय. देखून सर्वेस्परा सर्व देवदूतां आनी सांतां भक्तां सांगाती आमी तुका वाखाणटाव आनी संतोशाच्या उमाड्यांनी गायताव.
सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सूर. देखून दोवावरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परीन जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली. तुका दिन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनीक साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो खूब सोम्या तुझे मरण आमी समोर आनी तूं परत येसो तुझे पुनर्जीवन देखून सर्वेस्परा, सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका हो जिविताचो उंडो आनी सरवणेची खाल्स पेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागिवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा, सिमियाव आमच्या आदारी गवडी बापा आनी सगळ्या संस्कारनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रितीमोगान सपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवाशान उतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन ओतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारये, देवाची माई सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत दोरदुतां आनी सर्व खाडे तुका मानवल्यात. त्या सगळ्या संतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूक आनी तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनीक ताच्या सांगाता आनीक ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सुरपदवेदार बापा सुरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्या प्रार्थना आतां धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा तुजें नांव तुजें राज्य तुजी कशी चलता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो पिराय आनी आमी आमच्या चुकलेल्या तशी आमची आमची पासां
आनी आमकां थळ्यान पर्यंत येवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान ओतरेकलोल्यांक आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्यान सगळ्यांक आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिवे संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाचे शिवे संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाचे शिवे संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. पळयात, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी. तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक भितर मातुलय आनी म्हज्या ओटव्याक बलयतली. क्रिस्ताची कुडा रगत आमकां सासणाच्या जिवाक. जेजूक आमच्या काळजांत शेवताना गायन गावया. D21 जेजूशी येयात पान 58. D21 पेज 58. Amci și tu rauge
सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्वरा, जेजू क्रिस्ताच्या जेवणांत वांटो घेतलोली आमी पवित्र जावं म्हूण मागता. अशें आमी ताचे सांदेच जावन जें कितें आमी घेतलां तेंच आमी जावंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. अनेक स्वर पदवेदार देव बाप आनीक पूत आनीक पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मागणें सान मिगेलीक. सांत मिगेल महापुर्या, लढायच्या दिसात तूं आमकां राख. देवचाराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालतेपणी मागता. आनी तूं सर्गीच्या दाताराच्या कोणाक देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या वचनांतल्यान यमकोणांत ओतून घाल. कित्याक ह्या आत्म्याचो नाश करून आख्या संवसाराक प्रसार पडटा. आमेन. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावया. F22. तुजो धर्म परगटणार खोर, पान 9 आनी 6. F22, पेज 96. Zuya wasa